म्हापसा रेमी स्टुडिओ मुखार आनी ज्ञानप्रसारक हायस्कुलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या ड्रेनेजींतल्यान सिवरेजीचें उदक उक्तडार व्हांवपाक लागला। पुराय वाठारांत दुर्गंधी पातळिल्ल्यान लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला। तशेंच ह्या सिवरेजांतल्यानूच विद्यार्थी पालक यो वच करीत आसा। देखून ज्ञानप्रसारक हायस्कुलाच्या हेडमास्टर रेमी स्टुडिओचे धनी आनी हेर दुकानदारांनी संबंधिता कडेन कागाळ केल्ली, मात अजून मेरेन कांयच कारवाय करूंक ना। देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। Problem on the Remy side gate of our school, Jnanprasarak Vidyalaya, State Bank Road. For this, we have already made letters to the municipality, to the PWD, as well as to the health department. For time being, we have closed down the gate on the Remy side for the students to come and go. The students are coming to school by using two gates, and that is the Pankar side gate and the Rec store gate. Also, we have made a letter to the deputy collector about the issue, and we are waiting for them to do the needful at the earliest for the benefit of our students. सिवेजाचो इश्यू जो आसा तो केन्नाच्यान चालू आसा? We have made a letter to the municipality on 3rd of August, so it has few days before that it has started. पण तरी आसतना अजून एक्शन घेना, तेचेर तुमी कितें म्हणटा? We have approached also, they are saying they are doing it, but nothing is yet been seen concrete. आम्ही भुरग्यांक आनी पेरंटाकूय अवेअर केला की आमच्या सायडींतल्यान आमी प्रयत्न सगळे केल्यात आनी भुरग्यांची हेल्थ इश्यू कितें जावचें न्ही म्हणून आमी सद्या ती गेट बंद दवरली आनी भुरग्यांक आनी पेरंटांक रिक्वेस्ट केला की ते सायडींतल्यान तेंच्यांनी स्कुलाक येवचें न्ही आनी वचचें बी न्ही। मातशें आपले हेल्थ सांबाळपा खातीर तेंच्यांनी पानकर सायड किंवा रेक सायडीची गेट यूज करची, इतलें आमी तेंकां सद्या तरी सांगलां। ते आमचे दुकान बी आसा हांगासर, 3-4 दुकान आमची आहा आनी आमकां ते सोसूंक जायना हांगासर, इतले ते घाण वास येता, ते उदीक वयता ते उसयता सगळे, गाडी वयता तांकां सांगलां हांगा बॅरिकेड घाल, म्युनिसिपॅलिटी घाल, बॅरिकेड घालूंक ना। ते म्हणटा आतां ट्रेनिंगाक गेलो, ते ट्रेनिंगाक गेले आतां वयले म्हणटा आतां ते कलेक्टर ऑर्डर आसा ताका पावसाचे टायम खोदूंक जायना, म्हणटा ते नॉर्मल टायमान खोदूंक जायना, हे एमर्जन्सी, हे घाणीचे उदीक येता, आमी दुकानदार आसा, आमकां त्रास जाता आनी ते गिरायकाक त्रास जाता, ते हांगा भितर सरता जाल्यार सगळी घाण येता भितर, हांगा उबो रावले वास येता। केन्नाच्यान चालू आसा? हे आतां आसा हे वर्स चालू, पूण आतां हे कितें आतां चड जालें। पळय हें आतां रिपीटेड प्रॉब्लम आहा, आमचे फ्यू गेल्या वर्सा सेम आसलेले आनी नाव दिस टायम इट इज वर्स दॅन वॉट इज लास्ट इयर। ओके, हो सारको हें जाता, खूब हें जायना आनी हे म्हणटात कितें आहा आतां पासींग जावपाक, म्हणजे म्हाजे प्रॉब्लम तुजे प्रॉब्लम, PWDन गेलो जाल्यार ते सांगतात तेंचे प्रॉब्लम, कॉन्ट्रॅक्टराक वच, आनी हें सगळें जालां। पयलें म्हणून इश्यूज आसलेले तेका, बट पयलें कितें केलें टेम्पररी कितें तेंच्यांनी कितें कनेक्शन हें घातलें आनी इट वॉज वर्किंग फायन, नो प्रॉब्लम आसलेले। बट आतां तेंच्यांनी ते पळय रोड हें केलें पळय, हें करपाक सारकें करपाक गेले, ते सगळें तेजें उदीक आसलेलें, सगळो तो माती आसली ती सगळी बसली, बसोन तो इतलें वर्स जाता की आमकां आमचे बिजनस पॉयंट ऑफ व्यू आमकां इतले त्रास जातात, वास येता, प्लस सायडीक पळय एक स्कॉल आहा, स्कॉलान म्हण टेम्पररी आतां कितें केलां तेंच्यांनी गेटूच बंद केल्या, बट दीस इज नॉट अ परमनंट थिंग। पयलीं येला रस्तो सारको केलो डेव्हलप, आतां परते हें जालां स्कॉला, पूण हेंचे बाबतींत तुमी हेंच्या आमी शॉपार सांगता आनी आमच्या रेमी फोटो स्टुडिओन आमी सगळ्यांनी सायनी मारून ताका लेटर दिला PWD हय, आनी फॉरवर्ड कोणाक तो रेमी कडेन सगळी म्हायती आहा, ताका तेजेन त्रास म्युनिसिपालिटी भुरगीं आसता न्ही, त्या पांयान तेजे पांय वयता भितर इस्कॉलान वयता, ताका कितें कसले फंगस आनी डेंगू कितें जालें भंय दिसता। नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक, हांव पिणा मांद्रेकार आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही। सध्या हांव आसा म्हापसाचो रेमी स्टुडिओ जावन आसा थंय, तशेंच हांगासरूच जे
जे स्कूल जे ज्ञान प्रसारक हायस्कूल जावन आसा त्या स्कुला कडेन आमी फाटल्या वाटेंतल्यान हांगासर आसा आणि माझ्या फाटल्यान जी तुम्ही पळयतात हो त्या खळयेंतल्यान सिवरेज जी आसा ती आता ऑलमोस्ट गेली कितलेशेच दीस जाले हांगासल्यान व्हांवत आसा. ऑलमोस्ट ऑगस्टाच्यान जो आसा ऑगस्टाच्या स्टार्टिंगल्यान फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्टांतल्यान हो जो इश्यू आसा तो हांगासर स्टार्ट जालेलो आसा. तशेंच हांगासले जे लोकल्स जे हांगासले शॉप ओनर्स आसा तेंचे म्हणणें अशें आसा की एवरी इयर रिकरिंग असो हो इश्यू जावन आसा, बट ह्या वर्सा हो इश्यू जो आसा तो आनीक वर्स जातना दिसून आयला. तशेंच हांगासल्यान जी आसा ती येरादारी करपी स्कुलाची भुरगीं जावन आशिल्ल्या कारणान तशेंच जे शॉपकिपर्स हांगासले आसात लोकल जी आसात तांकां हांगासर खूब त्रास जातना आमकां दिसून येता. सध्या पावसाचो सीझन हो चालूच आसा आनी पावसान जायती दुयेंसां डेंग्यू मलेरिया आनी जायती अशी सांडपाणया खातीर जाल्ली दुयेंसां जी आसा ती आमकां दिसून येता. आनी जेन्ना अशी हांगासर रस्त्यार ओपनली कितलेशेच दीस जाले सिवरेज जी आसा ती नेटान व्हांवता तरी आसतना हांगासर एक्शन ही कित्याक घेतली जायना. हांगासले जे हायस्कूल आसा जे हांगासले बाकीचे शॉप ओनर्स आसा हांच्यांनी मेमोरेंडम सुद्दां जे आसात ते हांगासल्या म्युन्सिपालिटीक म्हणा PWDक म्हणा हेल्थ डिपार्टमेंटाक म्हणा तशेंच बाकीचे जे ऑथॉरिटीज आसात तांकां सगळ्यांक जी आसा ती मेमोरेंडम और कंप्लेंट जी आसा ती रितसर दिलेली आसा. तरी आसतना पावसा कारणां लागून आयज हें काम आमकां करपाक मेळना आनी ह्या आमच्या डिपार्टमेंटाचे न्ही त्या डिपार्टमेंटाचे न्ही अशी करून जी आसा ती ब्लेम गेम जी आसा ती हांगासर फक्त एकामेका वयल्यान दुसऱ्या कडेन शिफ्ट जी आसा ती जायत आसा. पण हांगासले जे थळावे आसा तांचे अशें म्हणणें आसा की हेचेर एक्शन जी आसा ती बेगिनांतल्या बेगीन जावपाक जाय, कारण हो जो सिवेज हो पळय जो रस्त्यार असो ओपनली व्हांवता हो आयज बंद जावपाची गरज आसा. कारण हांगासर तेंचे जे शोरूम्स आसात कितें आसा थंय सुद्दां तांकां काम करतना हांगासर व्हडा प्रमाणात त्रास